बाणस्तारी अपघात प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान आम आदमी पक्षाचो फुडारी अमित पालेकाराक अटक केल्या। पुराव्याबरोबर फेरफार केल्ल्याच्या आरोपाखाला पालेकाराक अटक केल्या अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या। हो अपघात जाल्लो तेन्ना कांय वेळा उपरांत पालेकार थंयसर पाविल्लो अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या। मादोळ पोलिसांकडल्यान ही केस काडून सरकारान ह्या केसीची सुत्रां गुन्यांव फाट्याक दिल्या। काल गुन्यांव फाट्यान पालेकाराक समन्स धाडिल्ले आनी आयज तो चौकशी खातीर हजर आशिल्लो। सुमार वरभर चौकशी जाल्या उपरांत ताका गुन्यांव फाट्यान अटक केली। हो अपघात जावन कांय वेळा उपरांत पालेकार थंयसर पाविल्लो अशी माहिती पोलिसांनी दिल्या। मार्दोळ पोलिसां कडल्यान ही केस काडून सरकारान ह्या केसीची सुत्रां गुन्यांव फाट्याक दिल्या। काल गुन्यांव फाट्यान पालेकाराक समन्स धाडिल्ले आनी आयज तो चौकशी खातीर हजर आशिल्लो। सुमार वरभर चौकशी जाल्या उपरांत तांकां गुन्यांव फाट्यान अटक केली। इतले मजगती अमित पालेकर हाणें आपले नांव पेड्ड्यार करपा खातीर हे सगळे राजकी हेतान जाता असो आरोप केला। आपल्याक भाजपान जॉयन जा अशी ऑफर आशिल्ली, मात आपणे ती घेतली ना। ताका लागून म्हाका बाणस्तारी अपघात प्रकरणात मुद्दाम घुसपोवपाचें राजकारण चल्लां अशें अमित म्हणटा। अरेस्ट केलं की कितें जालें एक्चुअली? अरेस्ट केला घाण पॉलिटिक्स डर्टी पॉलिटिक्स 2-3 दीस पयलीं म्हाका प्रेशरायज केल्लो बीजेपीक जॉइन जावन जाल्यार दाखयता म्हणून। आयज हें केलां। It is absolutely dirty politics, nothing more than this. I have nothing to do with this crime. And suddenly उठून त्या ड्रायव्हराक तो कोण फेक म्हणून आहा ताका कोणा हाडला. And he has also been arrested. With only the intention to tarnish my image. Nothing more than this. Absolutely dirty level of politics in the dirty. बाणस्तारी केस एक्सिडेंट केस रिलेटेड आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकाराक अरेस्ट केला क्रायम ब्रांचान। ही केस क्रायम ब्रांचा कडेन आसली। क्रायम ब्रांचान तांकां काल समन्स धाडलेले आयज चौकशेक हजर रावचे म्हणून रायबंदरा क्रायम ब्रांचा भितर। आयज ते चौकशीक गेले, वरा भितर वरभर तेंची चौकशी जाली आनी रोखडीच तांकां अरेस्ट केले। एविडन्स टेम्पर केला म्हणून ह्या सेक्शना खाला तांकां अरेस्ट जाला असो सुत्रांनी अशी माहिती दिल्या। अशें सांगतात की जेन्ना हो एक्सिडंट जालो सिनाय सावड्डेकार ही कपल्स असली, ती पार्टी कडल्यान येताली आनी त्या पार्टेन पालेकारूच हजर आशिल्लो। आनी जेन्ना हो एक्सिडंट जालो पालेकार सोमतो तो घटना स्थळार पावलो आनी तांकां थंयच्यान व्हेले आनी ही बाब लिपोवन दवरल्या कारणान हेका लागून तांकां अरेस्ट केला अशी माहिती पोलीस सोर्सिसांनी दिला। तुमकां खबर आहा मार्दोळ पोलीस हे केस तपास करताले। मेघना सावड्डेकार तांकां अटकपूर्व जामीन मंजूर जाल्लो आसा आनी हांकां तेजो घोव ताकाय जामीन दिल्लो आसा आनी ही केस आसा मार्दोळ पोलिसां कडल्यान काडून क्रायम ब्रांचा कडेन दिल्ली आसा आनी क्रायम ब्रांचान आपलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलां।